आयचे अपडेटीन तुमकां एक आमी आज सकाळी डॉक्टराक मेळ्ळे डॉक्टर राजेंद्र बोरकार जे स्टेट इम्युनायझेशन ऑफिसर आहा गोवा हेल्थ डिपार्टमेंटाचे तांकां हांवें तेंचे कडल्यान खुबश्यो डिटेल्स मेळ्ळे मेन म्हटल्यार खुबशे कडेन अशें जालां की 18 to 44 जो लिमिटेड कोटा आसलो वॅक्सिनेशनाचो तो बुकिंगाक जेन्ना स्लॉट ओपन जाता तेन्ना सगळें बुकींग जातालें आनी थोडे अशें नोटीस जालें की वेगवेगळ्या कारणां खातीर कोण स्लॉट बूक केल्या उपरांत मागीर पॉझिटीव जालो वा वेगवेगळे ट्रॅव्हलिंग इश्यू जाल्ल्या कारणान मागीर सायक्लोनाचो इश्यू जाल्ल्या कारणान खुबशे जाण घेवपाक पावले ना आनी ते मागीर बुकींग हें जालें वेस्ट जालें सो त्या खातीर तेंच्यांनी सांगलें समज कोण बूक करता आनी ताका परत घेवपाक मेळना अशें दिसता जाल्यार त्या दिसा 9 पयलीं तेंच्यांनी तें फोन करून वा पोर्टलाचेर वचून कॅन्सल करपाक जाय इन्फॉर्म करपाक जाय कॅन्सल करता म्हणून ते कॅन्सल करपाक जाय सो दॅट तो स्लॉट आहा तो परत पोर्टलाचेर ओपन जाता दुसरो कोण तरी तो बूक करपाक शकता हें वॅक्सिनेशनाचो दीस आसा तेजे 9 वरां पयलीं सकाळचें हें करपाक जाय सो तेजो दुसरो कोण तरी तेजो फायदो घेतलो दुसरी अपडेट आनी एक लक्षात येयलें की ऑनलायन बुकींग आशिल्ल्या कारणान दुसऱ्या स्टेटीचे लोक हे वॅक्सिन बूक करताले आनी ते गोंयांत येवन घेवन वयताले मेनली हें कितें आहा जो 45 एंड अबाव आहा ही सगळी वॅक्सिन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया स्टेटीक फुकट दिता आनी चड प्रमाणान दिता खुबशी वॅक्सिन आसता आजून गोंयांत दिल्ली वॅक्सिन आजून टोटली सगळी युटिलायज जावना आनी ताका रिस्पॉन्सूय दितलो ना पूण 18 to 44 जी कॅटेगरी आहा ते गोंयांत खूब रिस्पॉन्स आसलो ताका 32,000 सुमार डोसीस दिल्ले ते 20,000 मायज सुमार आतां पर्यंत गेले उरले ते फुडले जी वॅक्सिनेशन जावपाचें चालू आहा तितून ते सोंपतले सो आनी एक गजाल की गव्हर्मेंट ही जी 18 to 44 कॅटेगरींतली वॅक्सिन्स आहा ती स्वता पयशे मोडून विकती घेता आनी आपले पॉप्युलेशनाचे हें करून कावंट करून तिका कितली लागतली ह्या मेजरमेंटान ते घेता आनी ते ऑनलायन ओपन केल्ल्या कारणान जर कोण भायलो विकतो घेता जाल्यार कॅल्क्युलेशन तेंचें हालपाक शकता की स्टेटीन पयशे दिवन विकती घेतली आनी कोण दुसऱ्या स्टेटीचो येवन ती आपूण फ्री गव्हर्मेंटाची फ्री आशिल्ल्या कारणान घेवन गेलो सो हे नोट जाल्या उपरांत हेल्थ डिपार्टमेंटान गव्हर्मेंटाक इन्फॉर्म केला की अशे गजाली जाता आनी एका सेंटराचेर तांकां अशें मेळ्ळें की जर 100 वॅक्सिन 100 स्लॉट आहा जाल्यार 50 लोक भायले येवन घेवन गेले अशें बी नोटीस जाले सो स्टेट गव्हर्मेंटाक सांगलां आनी एप्रोप्रिएट एक्शन ती घेया म्हटल्या हेजेर दुसरें गॅप एक उरतलें 18 to 44 कॅटेगरी मदीं हें इन्फॉर्मेशन दिलें गॅप कित्याक उरतलें जर ते 32,000 डोस येयल्ले ते आतां सोंपले आनी बुकींग आनी तेजें हें आसचें ना 4,000 ऑड कितले उरता कॅन्सलेशन जावन कोणी घेवन आशिल्ल्यान वा तेंचे एक्स्ट्रा उरता ते स्टेट गव्हर्मेंटान जे स्वताच्या लेवलाचेर फ्रंटलायन वर्कर डिक्लेअर केल्या ऑर डिजेबल तांकां पयलीं दिया डिजेबल तांकां प्रॉब्लेम आशिल्ल्यान पयलीं दिया म्हटल्यार तांकां 45 to अबाव आहा 45 to 60 ते कॅटेगरींतले डोस दिवंक शकना कारण ताका मान्यताय सेंट्रल गव्हर्मेंटान दिली आसा आनी ते स्टेट गव्हर्मेंट आपल्या कॅपेसिटीचेर तांकां फ्रंटलायन वर्कर डिक्लेअर करता पूण स्टेट गव्हर्मेंटान जी स्वता परचेज केल्या ते वॅक्सिनेशनांतलेच तांकां ते डोस दिवचे पडटले जरी स्टेट गव्हर्मेंटान स्वताक खंयची कॅटेगरी फ्रंटलायन वर्कर डिक्लेअर केला सो हे 4,000 डोस कितें 18 to 44 कॅटेगरींतले उरतले ते थंय युटिलायज करपाचे एक आयडिया हेल्थ डिपार्टमेंटान गव्हर्मेंटा मुखार म्हणल्यार दुसरे आतां फुडले 18 to अशे 5 लाख बूक केल्ले कोविशिल्डा कडेन हें डोसीस पण आतां 32,000 येयले आतां फुडली ऑर्डर येयल्या ती 36,000 डोसांची आसतली ते सुमार 1,15 लाख स्टेट गव्हर्मेंटाक ते डोसां खातीर दिवचे पडटले ते पण येता ती ऑर्डर आशिल्ल्या की हे जून म्हयन्या खातीर वापरपाक आसतले सो मदीं एक 10 दिसांचो गॅप उरपाक शकता वॅक्सिनेशना मदीं 18 to 44 कॅटेगरी दुसरे 45 to 60 कॅटेगरी खातीरूय जुना खातीर आनी डोस येवपाक ऑलरेडी तेंचे 1,90,000 डोसीस कितले उरल्या आनी ते दिवप चालू आसा तेंचो मातसो रिस्पॉन्स कमी आशिल्ल्यान ते खुबशे डोसीस फाटल्यान उरल्या तरी आसतना जुनान परत आनी डोस येवपाचे आहा वॅक्सिन्स येवपाचे आहा दुसरे आमी मॉर्टेलिटी बुलेटिनाचे मॉर्टेलिटी बुलेटिन आयज जर डेटा पळयलो आयज परत 44 डेथ फाटल्या 24 तासां जाल्ले आजून GMCन 22 सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 12 ESIन 2 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पोंडान 1 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चिकाली 1 जाली PSC 1 जाली नॉर्थ गोवा प्रायवेट हॉस्पिटलान नॉर्थ गोवाच्या प्रायवेट हॉस्पिटलान 2 डेथ जाल्या सावथ गोवाच्या प्रायवेट हॉस्पिटलान 3 डेथ जाल्या आनी जो डेथांचे हे पळयला आमी ते तितूंतले एक जी फिमेल दाखयता 62 year old वास्कोची तेजी बोथ डोसीस घेतले म्हणजे जे आपलो वॅक्सिनेशन कोर्स कंप्लीट केल्लो तेजी एक डेथ जाल्ल्या 3 जाण आहा तेंच्यानी फक्त फर्स्ट डोस घेतलेलो 9 जाण आहा जे तेंची डेथ जाल्या ते 24 वरां भितर हॉस्पिटलायज जाल्ले आनी एक तितूंतलो एक
ते भायलो एक म्हणजे धावत उरया ताका तो ब्रॉड डेड आसता हॉस्पिटलान, तो हॉस्पिटलान ट्रिटमेंटा खातीर पावलोच ना. आनी हाची पॉझिटिविटीचें पयलें जाल्यार 1582 न्यू पॉझिटिव्ह केसीस आयच्या दिसाक आढळ्ळ्या. त्याच्या उपरांत आनी एक इशू आसलो पणजेन टॅक्सीवाल्यांचो. स्टेट गव्हर्मेंट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान जे पद्दतीन सांगलेलें की आमी डिजिटल मिटर टुरिस्ट टॅक्सी बसोवपाचें प्रोसिजर स्टार्ट करता म्हणून आयच्यान. सो आयच्यान तेंच्यानी बुकींग स्टार्ट केलां. आमी वचून हितून सुद्दां पयलें सेंटराचेर जी एजन्सी 4 सेंटरां गोंयभर दवरल्यान तेंच्यांनी बुकींग तेंच्यांनी स्टार्ट केल्लें. बुकिंगाक तेंचो रिस्पॉन्स येवनासलो, बट इन्क्वायरीज येताल्यो. तेंच्यांनी आतां कोणी बुकींग करता जाल्यार बुकींग करून पेमेंट केलो जाल्यार ताका आनी एक प्रोसेस आसता 7 दिसांचो. ते मिटराचे डिजिटल थोड्यो टॅक्निकल गजाली आसात त्यो करच्यो पडटा. ते मशीन वेट्स एंड मेजर्सा कडल्यान हें करून अप्रूव करून हाडचें पडटा. म्हणजे बूक केल्या 7 दिसा उपरांत तो मिटर आपल्याक एक खंयची डेट फिक्स करून बसोवपाक जाता, अशी ती पद्दत आसा. हें जाता दुसरे वटेन टॅक्सीवाल्यांची एसोसिएशन ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान गेली पणजेच्या हेड ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान. तर तेंच्यांनी क्लियर कट सांगलां आमी डिजिटल मिटर हे बसोवचे ना जो पर्यंत गोवा मायल्स एग्रिगेटर आहा तो स्क्रॅप करचे ना तो पर्यंत आमी बसोवचे ना. जाय जाल्यार तेंच्यांनी टॅक्सी परमीट जी आपली आहा ती सरेंडर करपाची शिटकावणी तेंच्यांनी गव्हर्मेंटाक दिल्या.